देवाचे उतर ह्या नियाल माळांत सगल्यांक तुमकां माया मोगाचो येवकार. एका काजऱ्याच्या जुबले संदर्भार पतीन अशें म्हणटा, आमच्या घरांत समाधान आसा. न्हवरो केन्नाच तालो उबारून उलयना. तो एक बरो पती आनी बरो बापूय. तो कुटुंबाक एक आदर्श. आयज आमी सांजुजेची परब संभ्रमता. सांजुजे नमुनो एका प्रामाणीक मनशाचो, एका गोरकाराचो, एका पतीचो आनी एका बापायचो. जुजे एक नितीवंत मनीस आनी कुटुंबा खातीर तो कितेंय त्याग करूंक तयार. तो अस्करी वावरड्याचो. मनीस जालोल्या देवाच्या पुता जेजूक ताणें वावर शिकयलो आनी सर्व गुणांनी ताका वाडयलो. वावराडी जुजेची देख घेवन आमी वावराचो मोग करुया आनी ताच्या मजतीन आमचो वावर सुफल कर म्हूण देवा लागीं मागुया. सांजुजे आमकां सगल्यांक एक बरें कुटुंब बांदून हाडूंक उलो दिता. बऱ्या कुटुंबाची 3 लक्षणां हीं. पयलो, एकामेकाक आदार. दुसरो, एकामेकाक वेळ. तिसरो, एकामेकाक मोग आनी मायपाशी उलोवणें. पती पत्नींतय मोग, विश्वास आनी रेस्पेद भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिता. कुटुंबाचो वडील सारको आसल्यार कुटुंबांत शांती, युवजनांक बरो फुडार आनी घरांत उजवाड आसता. सांजुजेच्या मजतीन आमचें कुटुंब मोगाची मंदिरां करुया. मागुया. सोम्या, एक बरें कुटुंब बांदून हाडूंक आमकां शिकय. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, कुशाल राव.